Why it is not sent on the group? Message and why there is no signature from the every time the one person is coming from the police department. Why it is not? ते लेटर कशें आमकां दिया तुमी सगळी नोटीसी काडटा पळय ती दिवपाक आमकां पुलीस येता. As I told you, endlessly I cannot get into it. I have clarified this. Yeah, you are clarifying from your side, sir. But why you are not clearing our questions? Why they have not taken the signature? It is not possible for everybody to solve everybody's queries. We are the candidate. We have a lot of queries in our mind. Whatever procedure has been followed, I have explained to you at least on 3 occasions. See, you are right at your place, but where is the signature? Firstly, you are supposed to be aware of this already. So now, tari आम्ही तो तीन आता explain केले. So beyond that, I cannot explain. There is signature on the trunk, no? So why it is not? So that is sufficient. So we See, I am not obliged to show you or press anything. I will explain. So this is wrong. You have a query. That is sufficient. So this is wrong. This is completely a scam. So this is wrong. Rombab kina alaj? हे आता बॉक्स फोडलेले आसा पळय हांगासर विदाउट इंटिमेशन टू द कॅन्डिडेट एकूय इंटिमेशन दिवना ना तेजे बॉक्साचेर सायनी आसा जाल्यार ते सील कित्याक केल्लें तर तांकां एवरीडे जर लेटर काडपाक जाली जाल्यार सील कित्याक केल्लें तें जाल्यार सील करता आसतना तांकां आपयल्यार सील काडटा आसतना तांकां कित्याक आपोवना जाल्यार एवरी टायम ते लेटर धाडटा त्या लेटराचेर पुलीस घरा कडेन येता सबमीट हे करता सायन घेता रिसीव जर ते लेटर तेंचे कडेन कित्याक ना जाल्यार एवरी टायम तेंच्यांनी ग्रुप केला ह्या ऑफिसांतल्यान ग्रुप केल्लो आसा त्या ग्रुपाचेर मेसेज येता की सो कितें स्टेप घेवपाचें आसा त्या स्टेपाचेर तेंचे कडेन मेसेज कित्याक ना ज्यांचे सायनीचे बॅलट बॉक्सार आसलो पळय सील मारतना ते आयज हजर हांगासर पळय तो आसा पळय माझी सिग्नेचर आहा तेजी तुमकां हेजे पयलीं इन्फॉर्म केल्ले तेंच्यांनी ना लेटर बी काय देवना तो म्हणटा एक ड्राफ्ट करून लेटर दाखयलेले आहा तेजेर माझी सिग्नेचर काय ना तो म्हणटा ड्राफ्ट प्रमाणे एवरीडे कितें ते हे करता डिसील करता आनी ओपन करता बट तेजर माझे सिग्नेचर ना पेपराचेर त्या म्हाका लेटरूय येवंक ना घरा कडेन आनी काय येवंक ना हांव जस्ट कावंटींग एजंटाचे फॉर्म सबमीट करपाक गेल्लो तेन्ना हांव जस्ट दारा कडेन सायडीक पळयलें जाल्यार ते बॉक्स ओपन आहा सील ओपन आसलेले तेजे तुमचे फुडले स्टेप आतां कितें आहा आतां फुडलो स्टेप हो लोकांनी घेवचो आनी आमकां आरोन आन्सर करचो इलेक्शन कमिशनान आमकां आन्सर करचो हेजेर की जर एजंटाक जर हे तूं रुल्स एंड रेग्युलेशन घालता जाल्यार तुमकां रुल्स ना विधानसभा निवडणुकीचे हेचेर अफरातफरी जाल्ली आहा दिसता ह्या बॉक्सार पळोवन आमकां दिसता अफरातफरी जाल्या आनी हांव सगळ्या एजंटा कडेन मागता की ती बॉक्सांतून तुमी चॅक करान स्पेशली हारो कडेन वचोन आयज आनी बॉक्सां चॅक करान कित्याक जर हांगा फोडलेल्यार दुसऱ्या जाग्यार जावं शकता आनी हांगासर अशें जाता जाल्यार ईव्हीएमांनी हॅक करून ते कितें आपणाक जाय तें करूं शकता हो मोठो प्रश्न पडटा सध्या तर लोकां कडेन मागता की जे हे जर अशें इल्लिगल वे जर ही बॉक्सां फोडून जर इलेक्शन अशीं करता जाल्यार इलेक्शन जावपा ना सारकें आनी हेंच्यानी करूंकय जाना अशीं इलेक्शनां री इलेक्शन जावचें अशें दिसता म्हाका दिसता की री इलेक्शन जावचें कशें कित्याक जर अशें अफरातफरी जाल्यार तितून मोठो स्कॅम आसा हे री इलेक्शन जावचें म्हणून आमी मागता आमकां कॉन्फिडन्स आसा की लोकांनी बरे कॅन्डिडेट चूज केल्ले पण रिजल्टूय येतलो परवां पण आतां जर अशें हे कळोन येता जाल्यार री इलेक्शन जावचें काही ऑफिसर शामील आहा हितून हो कॅन्डिडेट शामील आहा दिसता तुमकां आतां कॅन्डिडेट हे ऑफिस हे हांगासर ऑफिसर बसना कॅन्डिडेट बसना जाल्यार ऑफिसरूच इनवॉल्व आसतले जर तो लेटर धाडला म्हणटा सो लेटर धाडला म्हणटा जाल्यार ते आन्सर कित्याक ना ते रेडी तो म्हणटा आपूण ते आन्सर दिना म्हणटा सो ते आमकां आन्सर मेन जाय ते सायन रिसीव कॉपी दिवची दाखोवची पडटली आमकां बाकीचे कॅन्डिडेट्सांचे बाकीचे जे बॅलेट बॉक्साचे सायनी जेंचे आसल्यो तांकां तुमी इन्फॉर्म केला कोणाकूच दाखोवना आमी सद्या आमी इन्फॉर्म करपाचें पडत ना कित्याक फायनली जसो एजंट इलेक्शन कॅन्डिडेट येयला पळय तो आन्सर दितलो ही ऑफिसराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती सगळ्यांक कॉन्टेक्ट करची आनी आपोवपाची हांगा आतां आमी लेटर केला काय म्हणून लेटर केला पूण तेडे आन्सर दिवपाक ना ती खरेंच आमी लेटर केला म्हणून तो म्हणटा आपूण दिवं शकना म्हणटा तो आन्सर हेका आनी कितें क्लियर जाता म्हणजे हे फक्त स्कॅम न्हू क्लियर कळटा बेराडे तुमी कितें म्हणटा हेचेर माझे कितें आहा थिंगा हांवें नोटीस केला ते सील केला आनी तो सगळे कॅन्डिडेट्स इलेक्शन एजंटाचे सायनी आहा तेजे तेंचे सायनी आसतना हे ऑफिसरांक आरोप रायटूच ना तेका ओपन करपाक आनी हितून कितें तरी कोणाचो तरी इनवॉल्वमेंट आहा कोणाची हाय लेवल इनवॉल्वमेंट आहा तुका एक म्हाका दिसून येता एक थोडे कॅन्डिडेट ओवर कॉन्फिडंट आमी जिंकले म्हणून गव्हर्मेंट करूंक पावता हे म्हाका दिसता कितें हे फाल्यां मिशिनां बसून हॅक करूंक शकता इट इज पॉसिबल बिकॉज दिस हॅज बीन प्रूव्ड इन द पास्ट द मिशिन्स कॅन बी हॅक इट्स इलेक्ट्रॉनिक मिशीन एनीथिंग कॅन बी डन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मिशीन
तुमी आमकां इलेक्शनाक एजंट येयले ते वोट घालून दाखयले वीवीपॅट मिशिनान वोट ते सारकें पडटा पण फाल्यां ती मिशिनां स्ट्रॉंग रूमान दवरलेली 1 म्हयनो जायत येयलो आतां तिका हॅक केल्या करूंक ना केल्या म्हणून कशें पावपाचें हेचेरूच आमकां दिसून येता कितें तरी भानगडी चल्ल्या ह्या सरकाराचे सडन कॉन्टेस्टंट्स असतात ते कॅन्डिडेट्स ते कितें तरी चल्ला ते शोईंग ओवर कॉन्फिडन्स दॅट दे आर विनिंग अदर कॅन्डिडेट्स आर ऑल आर सायलंट लेखी तक्रार हेचेर पुलिसेक दिल्ली आहा आतां तुमी कितें म्हणटा ते आतां कितें म्हणटा ती कॉपी तांकां आतां धाडल्या ती म्हाका काय मेळोंक ना अजून दिली ना आयज दितले कित्याक आतां आमी हांगासर आतांच पावले सो आमकां टायम मेळना लेखी तक्रार दिवपाक जेन्ना आमकां कळ्ळें की तेन्ना आमी सोमतें मिडियाक बीन कळयलें आनी तांकां क्वेश्चन्स केले सो आतां हेजे फुडलो प्रश्न जातलो आमी इलेक्शन कमिशनाक मेळटले काय म्हणपाचें ना पण तो बद्दल म्हाका तरी रुल्स खबर आहा म्हाका पळय नोटीस कितें येयल्लो पळय की फाल्यां तिनांक हांगासून बॉक्स बॅलट हे बॉक्स वयतले आलती सो तुमकां तर काय कितें जावपाक रावपाक जाय तर विटनस सो फाल्यां तिनांक येवन रावन म्हाका आतां मॅडमीन सांगलें सो हो न्यूज आत्तां हांवें फेसबुकार पळयलो आनी सोमतो हांव टेन्शन जालो हांव डायरेक्ट हांगा येयलो कितें चल्लां तें पळोवपाक तुमचें डेजिग्नेशन कितें हांव TMCचो म्हापसा कॅन्डिडेट जाता एडवोकेटाचो इलेक्शन एजंट आमकां दिवूच ना आणि आता सुद्धा म्हाका मॅडमी सांगला की नमस्कार आता आम्ही पावलेले आहा मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर विधानसभा निवडणूक जाल्ली आणि आता रिजल्ट लागपाचो आसलो दोनूच दीस उरल्यार रिजल्ट लागपाक 10 तारखेक तो निकाल लागपाचो आहा पूण आयज अशें जाल्लें आहा हांगासर की एक झोल जालो एक अफरातफरी जाल्ली आहा बॅलट बॉक्साचेर छेडछाणी जाल्ली आहा अशें आमकां दिसून येता पुलीस हांगा पावलेले आहा फुडली कारवाई पुलीस आपल्या तपासान करतले हे तुम्ही दृश्य सगळं पळोवंक शकता गोंयकारपण न्यूज चॅनला वयल्यान लायव्ह दृश्य तुमकां आमी दाखयता गोंयकारपण न्यूज चॅनला वयल्यान